आताची जी न्यू कमिटी आहा तेंच्यांनी खरोखर बरे स्टेप्स घेतलेले आहा. फॉर एग्जाम्पल दे हॅव डेव्हलप अबाउट 20 सेंटर्स ऑफ क्रिकेट जे स्पेशली आमी भुरग्यां खातीर नुकतेच आनी एक स्टेप घेतला ते 12 वर्सां सकयल्या भुरग्यांचे आतां न्यू आमी बडींग हे आहात तेंचे आमी हंट करतात, टॅलंट हंट करतात आनी तांकां काडटात आनी तेंचे हे करून फुडें डेव्हलपमेंट तुमकां खबर आसतली. आदी हांव आनी चेतन आसतना आमी हांगा रेजिडेन्शियल एकाडमी स्टार्ट केल्ली वीच वॉज अ गूड स्टेप दॅट टायम. म्हळ्यार ती मागीर थोड्या 2 वर्सांनी रेजिडेन्शियल एकाडमी जाली आनी मागीर 2 वर्सांनी नवीन कोण आयलो तेणे बंद करून उडयली वीच वॉज व्हेरी बॅड. नाल्यार आतां मेरेन आमकां इतके बरे प्लेयर गावपाचे कित्याक जे बडींग प्लेयर आहा पळय तेंच्या कडल्यानूच प्लेयर मेळपाक जाय आमकां. कित्याक एकदम वयर पावलो काय ना मागीर ते आनी आमकां शॉर्टेज जाता प्रत्येक फावटी न्यू प्लेयर मेळपाची. तुमी आतां पळयलां आसतलें आमचे गोंयचे प्लेयर पळयत जाल्यार आनी बाकीच्यो टिमी पळयत जाल्यार खूब फरक आहा. कित्याक आमच्या गोंयांत तितली स्ट्रेंथ बेंच स्ट्रेंथूच ना. हे जर आमी फुडें करिना अशें भुरग्यांक वयर काडिना जाल्यार आमची क्रिकेट टिमूच त्याच स्टँडर्डाक उरतली. त्या खातीर आमी आतां न्यू स्टेप घेता. आमची कमिटी तुमचो प्रेजिडेंट आनी सेक्रेटरी खरेंच बरें काम करतात. तेंच्यांनी न्यू सगळे एक हाडिता न्यू जीम येता आमचे ते पळोवन अशें जीम तुमकां गोंयांत दिसचें ना. आनी त्या शिवाय आमचे आनी 2-3 आनी प्रोजेक्ट येवपाचे आहात आतां जे आमी आतां फुडले जे ऑफ सिजन आहात तेतून आतां लागू जातले. Could you tell us something about this project further? Yeah, first thing we have opened the 20 centers where we are going to have matches among them and all of them are budding cricketers like under 14, under 16 boys are there. If they get a match practice, then only they will come up. You know, in Goa, I am very sorry to say, but the boys are lazy. They don't do anything in the rainy season. Yes, that time if you don't play during the rainy season, continuous matches, then they won't develop like other states. That's why we are going to take these budding players, these young players, and we are going to take them to different states. They have to play a lot of matches. One player has to play at least 100-150 matches in the off season, which we don't do. That's why we are trying this type of new projects, which our president and secretary is taking very good initiative. So one more thing is that सगळ्याच्या मनान आनी सगळ्यांक काळजी आसा म्हणटा पळय तो एकूच इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम. सो आयज आमी दोगूय जाण आसा जीसीएचे महारथी म्हणटात. I am 100% sure in the tenure of our new president and secretary this will come up 100%. Take it from me. फाउंडेशन 100%. पूण खंय सर खंय येतले एक तुमकां 2-3 म्हयन्या भितर पिक्चर क्लियर जातले. थोडे आमकां आडकाठी आहा त्यो आमी मोडून उडयतले कोण मदीं येता तेंचे आमी कोणाक पळोवचें ना त्या टायमार. आमच्या मदीं कित्याक हे स्टेडियम आमकां न्हू लोकांक जाय. कित्याक लोक इतलीं वर्सां हांगा इंटरनॅशनल मॅच पळोवंक पावना लास्ट 14 years. So any specific site for the stadium? That only we are after that, which will come within 2-3 months. Yeah, no, it is decided, but I am not disclosing it right now. Because we are going for the one or two permissions are there which we will get. Almost all the permissions we have. But we will see within 1 or 2 months you will come to know. So taking forward from this upgrade, are there any specific tournaments upcoming here? Anything specific? Tournament means see, now IPL is will be there from 28th. So most of the players are not available. See, you must be knowing we had a corporate league, very good corporate tournament. VZ we have done already of university, but you must be knowing corporate league. But we have done it when I was secretary, he was president, and it was such a wonderful tournament which we wanted to do again, because in that tournament almost players who were recently playing for India played at least about 15-16 players played that time. And it was a wonderful tournament. We want to do that type of tournament also, okay, which we will be doing afterwards. One more thing is ज्यांना तुम्ही सांगले इंटरनॅशनल दाखवलं वेगळं. And one more project coming up is that we have decided to have ping centers for the ready. And there will be about 5 centers. 2-3 we have identified so far. But as soon as we get those equal number of girls,
We will identify those other 2 centers also, and we will start it this season itself. Okay, you don't disclose the site, but at least could you tell us this stadium that you all are planning is in the North Goa or South Goa? In North Goa. North Goa. Thank you very much. Thank you. कोणा फोटो पण काढला आम्ही सगळे नाही कॅन्युलाकडे असतात कॅन्युलाकडे आता बाहेर विपुल आपयता हय बाईक सो हे जे तुम्ही फ्लड लायट पळयता पयलीं सुद्दां आशिल्ले पण हेंच्यांनी कितें न्यू घातिल्लें आसा आनी एक न्यू टेक्नॉलॉजी सो आयज तेंच्यांनी ते इनॉग्रेट केल्या आनी GCAचे चेतन देसाई हांणी म्हटल्या आनी फट्ट्यान म्हटलें की जे न्यू इंटरनॅशनल स्टेडियम आसा ते येतले गोंयान पण ते डिस्क्लोज करिना खंय येतले पण इतलें सांगल्या की ते न्यू स्टेडियम येतले ते नॉर्थ गोंयान येतले आनी तेंचे ते तेंनी 2 NOC किंवा परमिशना खातीर राविल्ले आसा सो हे 2-3 म्हयन्यांनी ते सगळे पिक्चर क्लियर जावन इंटरनॅशनल स्टेडियमा बद्दल इन्फॉर्मेशन आमकां ते दितले म्हणून सांगल्या सद्याक तेंचे प्लॅन्स अजून फुडें आसा की इक्वल जे आमचे गोवन्स आहा ते ऑफ सिजनान म्हणजे जे रेनी सिजनान क्रिकेट घेवना ते खेळपाक जाय इक्वली म्हणजे दुसरे स्टेटी प्रमाणे जर स्ट्रॉंग जावपाची आहा जाल्यार खेळचे पडटले आनी इक्वली चान्स वुमन्साक सुद्दां ते दितले म्हणटा सद्याक तुमी हे विज्युअल्स पळोवंक शकता सद्याक हो ग्रावंड जावन आसा GCAचो ग्रावंड पोरुरीम सो आयज प्रेसिडेंट लेवल आनी सेक्रेटरी लेवल तेंचो आतां इनॉग्रेशन जाल्या उपरांत एक ट्रायल मॅच आसतली As the lineup has been done, requested guest, the president of GCA, Shri Mahesh Desai sir, along with the vice president, Shri Paresh Fatte sir, secretary, Tulsidas Shetty sir, Chetan Desai sir, and also Vinod Fatte sir. Please greet all our players, the secretary 11 as well as the president's 11. बाईट घेतलेली तुम्ही Requested all our dignitaries, Shri Mahesh Desai, President GCA, Vice President Shri Paresh Fatte,